दिवचल लाखेरेच्या कोयर प्लांटाक नव्या मिथेन बायोगॅस प्लांटान बूस्ट दिला। नवो प्लांट पोरण्या प्लांटाक वीज निर्मिती करून दिवपाक लागला। देखून दिवचल पालिकेचो कोयर प्लांट आत्मनिर्भर जाला म्हणूं येता। पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट। दिवचल नगरपालिका क्षेत्र आणि त्याच्यापासून मेळपी 3.5 ते 4 टन दिसाक जो कचरो आसा तो बिचोले एक बऱ्यापैकी चलता। फाटले कितकीशी वर्सां हांगा जो गार्बेज ट्रिटमेंट पण आसा तो येतालो। आता म्युनिसिपालिटीन पावलां उचलून बायो मिथेन प्लांट हांगा कार्यान्वीत केल्लो आसा। ताच्या पासून बायोगॅस जावन गॅसूय पेट्टली हांगासर जे प्लांटार जे कामगार आसा त्यांच्या खातीर कितें तांकां करपा खातीर। तशेंच जो प्लांट आसा ताका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवायड जातली ह्या प्लांटा पासून। हेच्या पासून एक बरें पावल म्युनिसिपालिटीन उखल्लेलें आसा। मेन मुद्दो कित्याक आमी सगळे आमकां ताका लायटीचे जी बिलां बीन आमकां येता पळय ती आमी आतां फुडें येवची ना। आमी सेल्फ डिपेंडंट आमी जावपाक आमकां चान्स येयला। म्हणजे खुबसो खर्च येता आमकां बिलाक तो सगळो झिरो जातलो। बायोमिथेनेशन प्लांट पयलीं म्हणजे आमचो जानेवारीच्यान फंक्शनल जाला हांगा बिचोली तालुक्यान। तेजेर 5 TPD वेट वेस्ट जो आसा बिचोली म्युनिसिपालिटी एरियांतलो तो सगळो थंय प्रोसेस जाता। आणि तेजे शिवाय तातूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी जी जनरेट जाता तो सेम तो प्लांट जनरेट करपाक सद्या आमी यूज करता। सो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी त्या प्लांटाक यूज करिना। आणि हेज्या फुडें जी आनी इलेक्ट्रिसिटी आमकां तातूंतल्यान मेळटली ती कनेक्शन घेवन आमी पूर्ण बाकीचो जो सॉलीड जो प्लांट आसा GWMC जो बाकीचो कचरो प्रोसेस करता तेकाय ती यूज करतले आमी। सो ती आमची ऑलरेडी अप्रूव जाल्ली आसा। सो ते आमी बेगिनात बेगीन टेंडर करून ते काम सुरू जातलें। म्हणजे सो दॅट एंटायर प्लांटाक आमची इलेक्ट्रिसिटी तो जो आमचो बायोमिथेनेशन प्लांट आसा तेजीच यूज करून आमकां मॅक्सिमम युटिलायज करूंक मेळटली। आमचो दिवचलचो लाखेऱ्या गार्बेज प्लांट आसा थंय आमी 5 टनाचो बायोमिथेनेशन प्लांट घातलेलो आसा आनी तेजें काम स्टार्ट जाल्लें आसा। त्या प्लांटा वयल्यान आमी मिथेन गॅस तयार जाता आनी मागीर आमी त्या मिथेन गॅसाची सबंद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जातली। आमी जनरेटर बसयल्लो आसा, जनरेटर चालू आसा। तेजेर सगळी प्लांटा वयली सगळी जी मशिनरी आसा आनी बाकीची सरावंडींग लायट आसा ती सगळी त्या हेजेर पेट्टली आनी हांगा आमकां लायटीचें बील झिरो येतलें। म्युनिसिपालिटीचो जो बोजा आसा खर्च आसा तो कमी जातलो। तेजो पयलो भाग म्हणून आमी आतां कितें केलां आयज हांगा बायो जी गॅस आसा शेगडी ती आमी हांगा बसयल्ली आसा। आमच्या कामगारां खातीर तांकां उदक गरम करपाक च्या करपा खातीर आमी बायोगॅस हे केल्ली आसा। तेजें उद्घाटन आमचे CO चेअरपर्सन आनी आमचो टोपले आनी अतुल कामत जो आसा तेणी आमकां ही शेगडी दिल्ली आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आणि संगीता ओली।